अशी गजाल आसा की नॉट ओन्ली म्हजें पद सद्या सुपरहिट आसा, पूण एक व्हडली गजाल म्हणजे म्हाका ऑफर्स आयिल्ल्यो पॉलिटिकली टू जॉयन पार्टीज. एक व्हडलो सामको व्हडलो ऑपोजिशन लिडर, हांव आतां नांवां घेना, पर्सनली जर तुमी म्हाका विचारलें हांव तुमकां सांगता, तर ताणें म्हाका पर्सनल लेटर बरयलां टू जॉयन हिम आनी सगळे कडेन तांच्या यात्रांनी तांच्या हातूंत म्हाका ही सहभागी जा म्हणून. हांवें हॅव व्हेरी टच्ड, पूण हांवें होकार दिवंक ना. ऑल्सो आमचे ऑपोजिशन लिडर गोंयचे व्हेरी कायंडली, व्हेरी रिस्पेक्टफुली, व्हेरी लविंगली म्हाका म्हणलेलें की तूं आमकां लीड कर म्हणून. आनी आय एम मना पासून थँकफूल फॉर द बिलीफ इन मी, पूण परत हांवें थंय होकार दिवंक ना. ऑल्सो एक व्हडली पार्टी इंडियाची जी गोंयांत आयिल्ली कॉन्टेस्ट करपाक, तांणी म्हाका बुर्ज खलिफा हांगा तांचे म्हणजे रायट हँड मॅन मनीस आसा, तांणी म्हाका व्हेरी रिस्पेक्टफुली, व्हेरी लविंगली म्हणलें 5 crores टुमॉरो इन युअर बँक अँड तुमकां आमी राज्यसभा मेंबर करता नॅशनली आमचो, आनी रेड कार्पेट एंट्री टू यू हेमा सरदेसाय. तर हांवें तांकां खूब नतमस्तक जावन खूब थँक्यू म्हणलें फॉर द बिलीफ इन मी. आय एम व्हेरी व्हेरी टच्ड, पूण हांवें तांकांय इमिजिएटली थंयच होकार दिलो ना. आनी त्या खातीर म्हजे जे फ्रेंड्स आशिल्ले ज्यांनी हे सगळें पळयलां आनी ह्या सावथ गोवा इलेक्शनाकूय म्हाका BJP ऑथॉरिटीजांनी कांय म्हणूंक ना, पूण BJP सपोर्टर्स जे आसा तांणी म्हाका सांगलेलें टिकीट तूं घे गो हेमा, आज दे आर गोइंग टू गिव इट टू अ फिमेल एंड वी वॉन्ट यू. पूण हांवें थंय सुद्दां आय हॅव विटनेस की हांवें म्हणलां ना बाय, म्हणजे कितें आसा तें सेल्फलेस काम आनी मरसर तें सेल्फलेसूच उरतलें. हांव म्हणना पॉलिटिक्सान यो वायट, समज कोणें म्हाका प्रॉपरली ऑफर केलें जी गोश्ट हांव गोंया खातीर किंवा इंडिया खातीर कितें करूंक शकता हाजी गॅरंटी आसा, तर आय विल थिंक अबावट इट. ओके, बट आय एम नॉट आस्किंग. ऑलरायट, आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड सोल, कंटेंट सोल असं सांगता कित्याक कंप्लिटेड सोल. तेन्ना गुरुदेवा कडेन आमी गेली, पूज्य गुरुदेव श्रीचें काम सगळीं जाणां जगान, द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्रोवन ह्युमॅनिटेरियन ऑफ द अर्थ. ही हॅज ब्रॉट countries together. He has done a great work like no one else in the world, and he is followed by every religion. That is the most beautiful part about Gurudev, who is working towards one world, one family, and a smile on everybody's face, and तेंच हेमाचें काम. तर जेन्ना गुरुदेवाक म्हज्या फ्रेंडांनी सगळ्यांनी सांगलें की गुरुदेव अशें अशें जालां ताच्या लायफान, अशें अशें ताका ऑफर्स आयल्या, आनी तेन्ना म्हाजे कडेन पळयलें गुरुदेवान. तर हांवें म्हणलें पूण BJP ऑथॉरिटीजान, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता आज म्हज्या गोंयकारांक, मनोहर भाई एक प्रोवन ग्रेट लिडर. ओके, हांव म्हणना तो ह्युमन कसो उलयतालो कितें ना कितें ताजेर हांव चर्चा करना, एज अ विजनरी एन अनपॅरलल्ड विजनरी ऑफ गोवा, प्रोवन. ओके, वन हू लव्ड हिज Hindus, Christians and Muslims equally proven. कोणे म्हाका येवन विचारचें कित्याक हेमा अशें म्हणटा म्हणून. ओके, दॅट मॅन, ओके, ताच्या खातीरूय हांवें थोडी कामां करूंक ना. व्हडल्यान व्हडली म्हणजे आज जे नॅशनल वॉर मेमोरियल, हें म्हज्या गोंयकारांक खबर ना, आज नॅशनल वॉर मेमोरियल जी 20 वर्सां जायनाशिल्लें दिल्लीन जें जालां, तातूंत हेमाचो व्हडलो सहभाग आसा. कित्याक हेमा, when she went there as a judge, was one person who is not afraid to tackle anybody. सदांच भंय केन्ना नाशिल्लो म्हज्या आंगानूय भंय ना. देव रावला, हेमा जर मेलें जाल्यार कोणीन आमच्या म्हण आसा, मदर मेरी गोपान घेता आमचे, तसो देव म्हाका गोपान घेवपाक रेडी आसा. तर म्हाका सूख जातलें कोणें म्हाका जितें मारलें जाल्यार खरें उलयता म्हणून, आनी सगळ्यां खातीर झगडटा म्हणून. आय हॅव नो प्रॉब्लेम्स अबावट इट. पूण गुरुदेवांचें तुमकां परतें सांगता, ही हू कॉल्ड मी पब्लिकली ट्वायस मेलडी क्वीन. इतले व्हडले व्हडले सिंगर तांचे कडेन येवन बसता. आनी मेलडी क्वीन कित्याक म्हणलें, ह्याची अजुनूय आतां हांवें मदीं सांगलेलें तुमकां सगळ्यांक, बॉलिवूडान जर एक
एक साफ सगळ्यांक म्हणून आशिल्ले एक सामके साफ सुत्रे चली आसा जाणे वर्च्यूज प्रिंसिपल्स वॅल्यूज सगळ्या व्हडल्या थरार दवरला सदांच. तर ते तुमचे हेमा समथींग गाणी म्हाका देवान दिली. ओके सगळे कितें आसा ते हॉलिवूड बॉलिवूड जे कितें अवॉर्ड्स दिल्या इतले इंडस्ट्रीज नंबर 1 नॅशनली एक्नॉलेज्ड अवॉर्ड आसा हेरेल्ड ग्लोबलान दिला. अनमॅच्ड परफॉर्मन्स आसा. Champions of Change Award I got unanimously by 2 former judges, 2 former Chief Justice of India said for her, that's it. So and all the awards सगळे देवान दिला. पण हेमान कितें केलें आपले चरित्र जे आसा ते अनटच्ड. ते कित्याक गोंयकाराचो विश्वास म्हणजे आवय बापायचो विश्वास म्हणजे गुरूंचो विश्वास सदांच वयल्यान सामके वयल्या थरार दवरला. आनी म्हाका मेलडी क्वीन म्हणलें म्हज्या गुरुदेवान व्हडलें जालें. पण जेन्ना हांवें तांकां म्हणलें की हे सगळें तुमी आतां आयकलां की म्हाका अशे ऑफर्स दिले अशे ऑफर्स दिले अशें केलें तर तुमचें कितें म्हणणें आसा. BJP ऑथॉरिटीज एक साफ सुत्रे चली आसून बॉलिवूडान आनी सगळे कडेन हांवें BJP खातीर गाळी खाल्या फ्रॉम द ऑपोजिशन. Of course, that was the way it's supposed to be. I don't blame the opposition because they are supposed to fight for somebody who stands with the whatever the issue is. Okay. तर आता म्हण हांवें of course I have shouted a lot at the ruling party here आनी खूब जें आसा खूब म्हणपाचें खूब आसा उलोवपाचें खूब आसा आनी तें तुमकां दिसतलें आनी दिसतूय आसा. पण जेन्ना म्हज्या गुरुदेवाक हांवें सांगलें ऑथॉरिटीज सपोर्टर्स ऑलवेज से हेमा शूड कम इन टू पॉलिटिक्स ऑथॉरिटीज म्हाका केन्नाच आपयना गुरुदेव कित्याक. तर तेन्ना म्हज्या गुरुदेवान एकूच शब्द म्हणला एक लायन म्हणली जी सगळ्यान प्रेशस म्हाका आनी ती अल्टिमेट लायन म्हज्या आयुश्याची. तांणी म्हणलें दे वील बी लकी इफ दे हॅव यू. जेन्ना एक प्रोवन ह्युमॅनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड ओके म्हणटात की दे वील बी लकी इफ दे हॅव यू म्हणजे हांवें जे एक रस्तो घेतिल्लो लायफान ल्हानपणा पासून ताचेर एक आशिर्वाद दिलो म्हज्या गुरुदेवान हू आय एम टोटली डिवोटेड टू. ही यू आर अ कंप्लिटेड ह्युमन बीइंग. त्या खातीर हें म्हाका सांगूंक जाय आशिल्लें म्हज्या गोंयकारांक म्हणजे पदवी पळयात मैं कुडी एन जानी. आनी जे जे कितें हांव म्हज्या जर्नलिस्टांकूय सांगता म्हणजे खूब गोंयकारांक वता ते म्हाका ओदतात मोगान. आय वील गीव माय लायफ ऑलवेज फॉर यू इफ रिक्वायर्ड. पूण प्लीज तुमी सगळे जे ग्रेट जर्नलिस्ट हांगा आयल्या तुमकां विनंती मना पासून की जें जें कितें हेमान केलां आयुश्यान जें म्हाका देवान दिलां तें प्लीज म्हज्या गोंयकारां समोर हाडात कित्याक खूब गोंयकारांक खबर ना. ओके आनी तुमचो प्रतिसाद म्हाका तुमचो सदांच सपोर्ट आय एम फ्रॉम माय हार्ट ग्रेटफूल. वाय टियर्स आर कमिंग टू हेमा सायज कितें म्हजे गुरुदेव म्हणटा वेन समबडी इज ग्रेटफूल तेन्ना एंजल्स सगळी कडेन येतात आनी एंजल्स फिल अप द रूम. सो रायट नाव आय कॅन सी देर आर एंजल्स हियर आणि they are happy that I am grateful because gratitude means you love God. तर तुमकां सगळ्यांक मनापासून आभार मानता तुमचे आणि थँक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू हॅव गिवन मी ऑलवेज माय डियर जर्नलिस्ट. थँक यू फॉर द लव अँड द बिलीफ दॅट माय गोंयकार्स हॅड ऑन हेमा. आणि दे कॉल मी द मिडास टच. येस जे कितें हेमा गाता किंवा करतात ताणें देवान सदांच ताका सुपर हिट केला. तशेंच तें हें पद कुडी एन जानी सगळ्यांनी पळोवचें युट्यूबार तुमकां दाखयता आतां. आनी गॉड ब्लेस यू ऑल. हेमा म्हाका टायटल्स मेळ्ळ्या फ्रॉम द टॉप मोस्ट ऑथॉरिटीज ऑफ गोवा. तुमी जाणा मदर ऑफ ऑल पब्लिकली म्हणलां म्हाका क्वीन ऑफ गोवा म्हणटा. जितले ती टायटल्स दिता तितले म्हजी जबाबदारी चड वाडटा तितले गोंयकारा खातीर टिमा सदांच वावुरतलें. आनी जर मेलें कशाय कारणा खातीर आज सांगपाक जायना जगान खंय बसता आमी थंय कितें जाता तरीतले लक्षांत दवरात तुमी पार्टी करतले सगळे बिकॉज देर इज अ सोल टू बी सेलिब्रेटेड. गॉड ब्लेस यू ऑल.
this is tears of gratitude. So many angels are here. And देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. I love you all from my heart and soul. आणि सदांच आसा तुमच्या खातीर. And blessings and blessings to you all. Thank you. Ma'am, you mentioned that BJP has offered you the ticket. Supporters of BJP. BJP never offered me anything. If BJP authority offers you, then you may join. I will think about it. I am qualified. Please, what are my achievements? Okay, Baba, I just that light has to come on me. Okay, sir. So, please, sorry, because they have to see the thing. Okay. No problem. So, if BJP really saw the truth of what Pujya Gurudev said, okay, the President of India, non-party wise, can offer me a seat in the Rajya Sabha because of the work I have done. More than 50% of the Rajya Sabha members were there. I'm sorry, you can make this public. More work I have done than that. I have died for my people. Means in the sense I've taken up such dangerous issues. तुमको खबर है सब है. Where I could be killed, and I will be happy to be killed even for saying this. No problem. But, and I'm not asking for it. Sorry, I'm not at all asking. But I would be able to, if they had done the right thing, I would be able to do a lot of more work for my people. Authority has to put third come. पण अशें जाता अशें चलना कितें ह्या कलियुगच्या जगान. कलियुग मातसो एक्स्ट्रा चल्ला पिसो कसो. ओके, की बऱ्या मनशाक कुशीक दवरप अशें चलना विचारता हांव. ओके, सो एनी विच वेज आय हॅव लॉस्ट अ लॉट. तुमकां खबर आसा 25 years आतां म्हाका गव्हर्नमेंटान स्वता येवन म्हणजे हेमांक हो शो दियात. हेमांक शो आयल्यार सुद्दां म्हाका सांगलां. देर वर पीपल हू सेड अरे ताका कित्याक दिता रे, मागीर स्टेजीर कितें म्हणटा कितें करता. सपोज इफ BJP म्हणजे 25 years माय डार्लिंग म्हणजे विचारता तुका 25 years कितले how much loss for Hema? 3 shows for every other singer per year. You saw any remorse in me? Did I fight with, oh Jana, why am I not getting the show? Why am I not getting the, why are they not asking me to stand for some, in an authoritative position for all that I've done for them? If suppose BJP is not offering, other party offering. तुमका सांगले न्ही त्यांनी already offer केलं. No, if I have other party, declined. Congress, Aam Aadmi I have Party, declined already. म्हाका तुमच्यान मॅडम सांगलें की ऑपोजिशन कोणी तुमकां अप्रोच केला म्हणून तेजें तुमचें नांव सांगूंक ना. तेजें खंयची पार्टी मॅडम ती? Personally सांगता. With all respect to them, I'm very thankful and very touched. Ma'am, can we now do this in English? Last question related to your singing. Madam, So welcome. Ma'am, last question. How do you see the law and order situation in Goa right now? Because a lot of We see crimes against women are increasing in Goa. Okay, I also want to tell you all that I was extremely upset with the ousting of a minister who happened to speak something that should have been applauded. That should have been a pride of a thing to say. Janch Korea, inquiry Korea, and let us get into the matter. Why this stress came on this minister that he had to speak it out aloud. We are happy to have a minister like this. I have already said it on my social media that if I was the chief minister, this would have been my way. I have already said that. But at the same time, whatever has happened, although I have not yet publicly spoken anything about it to you all, I think I will have to take some maybe drastic measures to ensure that things like this don't reoccur in Goa. How विचारपाक सोदता, I want to ask my Goans,
what is my gain for the last 25-30 years that I've fought for my Goans, been there for them when they approached me, taking up this matter. What is Hema's personal gain? Why does she do this? You are all sitting here. Does Hema require publicity? Thank you. So, why does Hema do it? Taking up dangerous things, putting up her life online. Why? Taking, social media, you have 10 fake IDs, saying nonsense, saying this, that, taking all that and still walking tall. Why? Why should I do this? Because this heart cares, that's it. And this heart will keep caring till I die. And it's okay if I know that it is very much acknowledged by my Goans. After HI office and also wherever I go in Goa. When I went to London also recently, they love my Goans from the airport till I left the airport, the Goans, the love that they have given me. Natamastak. I am completely humbled. And so it's not, for Hema, it's not a thankless job. So I'm thankful to the Lord that for whatever I've done, it's not a thankless job, as my Goans have showed me that love and affection, and they're so standing with whatever I say and believing in whatever I say, and I'm just so grateful for that.